लायटीच्या बिलान दरवाड जावपाची आसा आणि गव्हर्नमेंट त्या बाबतीन पावलां मारीत आसात. माझ्या फाटल्यान तुम्ही जो प्रकल्प पळयतात हो प्रोजेक्ट आसा तो कोविडा पयली प्रोजेक्ट घातलेलो. जवळजवळ 2000 म्हाका दिसता कोविड स्टार्ट जालो तेन्ना 2019-20 हो प्रोजेक्ट घातलेलो आणि आयज जवळजवळ 4 वर्सां जाली. हो जो सोलार प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट हांगासर वाळपय सत्तरी हांगासर धूळ खात पडलेलो आसा. आता सध्या आमी हांगासर उबे आसा ते वाळपय जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आणि सबस्टेशन आसा त्याच्या मदीं जो ओपन स्पेस आसा ते स्पेसान म्हाका दिसता हे टाटा कंपनीन म्हाका दिसता सोलार पॅनल बसयल्ले आणि हे सोलार पॅनल इतले आसा की म्हाका दिसता जी आमची वाळपयची सिटी आसा फूल त्या सिटीक आख्ख्या लायट दिवपाची ह्या सोलार पॅनलाकडे कॅपॅसिटी आसा आणि तेका लागून तशी तयारी जाली तेंच्यानी सोलार पॅनल बसयल्ले आणि ह्या पॅनलांचो जो ट्रान्सफॉर्मर आसलो थंयच्यान लायट व्हरून त्या ट्रान्सफॉर्मरा मेरेन पावयल्ली लायट ती. बट कितें जालें खबर ना. तेजे फुडें हो प्रोजेक्ट इन्स्टॉल केलो बट चालू जावच्या पयलींच हो प्रोजेक्ट अजून मेरेन धूळ खात पडलेलो आसा आणि जवळजवळ आता 4थें वर्स आसा. आणि जर लायटीची दरवाड जातली गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा की तुम्ही सोलार पॅनल बसया इलेक्ट्रीक गाडयो घेया म्हणटा. पण गव्हर्नमेंटाच्या कंपाऊंडा भितरूनच हो येदो व्हडलो म्हाका दिसता कितल्याशे करोडांचो प्रोजेक्ट आसा. हो प्रोजेक्ट जर अशें जर धूळ खात पडले जाल्यार म्हाका दिसना की गव्हर्नमेंट लोकांकूच फक्त सांगता आणि आपूण कांयच करिना. आपले प्रोजेक्ट अशे ते पळय कुसेत उडयता प्रोजेक्ट. गव्हर्नमेंटान हे जे हांगासर कितें धूळ खात पडले आसा तेजी तरतूद जर पयली केली जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें. 70च्यान 40 खातीर कल्पेश गावस.